स्टेटमेंट केला की खंय तुम्ही वेलंकांनी ट्रेन दवरला सो सेव सौ मेक हेतून कितें तथ्य आहा? दिसता सुजय फिलिपाक एक तर होमवर्क करना सारको जर इलेक्शनाचे दीस आसा सो डिविजन कशें करप पोलरायझेशन कशें करप हे पयलीं पसून काँग्रेसीची स्टायल आसा आनी हे सगळे म्हणजे आज INDI हे इंडिया पसून INDI आसा पळय हांकां आनी मुद्दे ना तांकां आतां खबर आसा की सावथ गोवा आपलो सीट गेलो सो आतां तांकां पोलरायज कशें करप हे एकूच तांचो ध्येय आसा आनी तातूंत भितर कशें डिविजन करपाचें तें पळयता आनी वेलंकनीची ट्रेन कितें आमी पयली ही नॉर्मल ट्रेन जी आसा पयलीं पसून चालू आसा आतां इलेक्शन कमिशन जेन्ना डेट काडटा तेन्ना पळयता गोंयांत ह्या तारखेर हें आसा हांगा ह्या तारखेर घालया म्हणून अशी कितल्यो ट्रेनी खंय खंय चलत आसता सो हें उलोवप पसून म्हणटा तें म्हणजे कितलें हांचें फकळपण दिसता तें म्हाका सांगा दिसता एक तर तें कांय चिंतून उलयना आनी कित्याय कितें आनी वेलंकनी जेन्ना वता 3-3, 4-4 म्हयने लोकांनी पयलीं बूक केल्ल्यो आसा आनी तुमी जेन्ना अशें म्हणटा वेलंकनीची ट्रेन आमचे लोक वच्चे म्हणून वेलंकनीचे कितल्याशाच ट्रेनीन आमचे हिंदू भाव वता भयणी वतात शिर्डी आमचे कितलेशेच क्रिस्तांव भाव भयणी वता अजमेर वतात ना खंय म्हणजे आमी सगळे जेन्ना सेक्युलर आमी हातूंत कंट्रीन रावता सगळे जेन्ना आज तुमी पळयलें की आज गीत रामायण आशिल्लें गीत रामायण म्हणटालो कोण तो क्रिस्तांव भाव आमचो म्हणटालो सो आमच्या गोंयांत जेन्ना इतलें सगळें बरें वातावरण आसा सगळें खेळी मेळीचें वातावरण आसा आमी जेन्ना क्रिसमस जालो आमी वता दिवाळी आयल्यार ते येतात तेन्ना असलें उलोवप म्हणटा तें फक्त हें लोकां भितर हिंदू क्रिस्तांवा भितर डिविजन करप हें पयलीं पसून काँग्रेस 60 साल करीत आसा 60 वर्सां जालीं काँग्रेसीची हीच पॉलिसी आसा कशें डिवायड आनी रूल करप आमी ब्रिटिशांची जी पॉलिसी आशिल्ली तीच पॉलिसी हांणी घेतल्या आनी लास्टाक आमी पळयतात की खंयच डेव्हलपमेंटूय ना कांय ना अशेंच करून राजकारण करून आपूण सत्तेर येवप आनी आतांय बी तांचें तेंच हें आसा आज तांकां दिसून आयलां की आज सावथ गोवा आनी आमकां चान्स ना आमची लोकसभेची कॅन्डिडेट पल्लवी देशमुख दिसान दीस लोकां पर्यंत पावत आसा लोकांचे मिटिंगेचें हें तुमी पळयलें स्वरूप पळयलें नाजाल्यार भारतीय जनता पार्टीचें काम पळयलें नरेंद्र मोदीचें काम पळयलें जाल्यार सगळे लोक फक्त 7 तारखेर रावले आनी हांची खरी जी हें आसा तें 7 तारखेर हांकां सगळ्यांक कळटलें म्हाका मुद्दम सांगन दिसता ही जी काँग्रेस आशिल्ली ही एका टायमार प्रभू श्रीराम हो काल्पनीक म्हणटाली ते स्टोरी बुकाक अमर चित्रकथांत नाल्यार टिंग बी आमी कशें पळयताले त्या मोमेंटाचो ताणें ताका दर्जो दिल्लो पूण जेन्ना जेन्ना कळून आयलें की बाबा ना प्रभू श्रीराम खरोच आसा आनी प्रभू श्रीरामा खातीर खुबश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा तेन्ना आज खंय तरी ते प्रभू श्रीरामाचें गुणगान गावपाक लागले ह्या मनशांनी प्रभू श्रीरामाचें येदे व्हडलें भव्य देवूळ निर्माण जालें आनी ताका इन्वायट केली त्या इन्विटेशनाक मान न दिता आमच्या सगळ्या लोकांचो इन्सल्ट करून ताणें तें वचना म्हणलें आमी आनी वचना ती असल्या मनशाचें आनी आयकपाचें आनी कितें आसा सो म्हाका तांचे कडेन विनंती की डिविजन घालनाका आमचें गोंय आनी आमचें भारत देश एक सेक्युलर देश आसा तसोच उरनी हे तुमी 2 दिसां खातीर हांचें राजकारण फक्त इलेक्शना कडेन आसता इलेक्शना मागीर हें सगळें न्हिदतात इलेक्शना मागीर तांचे कांय नासता खंयचे मुद्दे घेना ते कांय घेना त्या खातीर हांव हांचे कडेन मागता आनी लोकां कडेन मागता असल्या फेक एलिगेशन्सार आनी रुमर्साचेर वचचें न्ही आनी हे जें आसा हांकां थोडो 7 तारखेरूच मेळटलो